आमी पळयलां की इलेक्शन जावच पयलीं काँग्रेसान शपथ घेतली ती बरी आपण एफिडेविटाय केल्ली ती एफिडेविट खंय आसा पळय ती काँग्रेसान लोकां फुडें दवरची आनी आज तांचो एमएलए जो फुटोना तो सांगता की त्या एफिडेविटांक कांय व्हॅल्यू ना लिगल ना म्हणजे तुमी गोंयकारां कडेन फटिंगपण करपाक ही एफिडेविटां दिल्ली काय देवा कडेन फटिंगपणां देवा कडेन केल्याच तुमी फटिंगपणां तेन्ना हांव मागता काँग्रेसा कडेन की जर तांकां दम आसा इफ दे आर एक्चुअली सेइंग दॅट गोंयकारां कडेन जी फटिंगपणां केल्या ताची बूथ शिकोवपा जाय म्हणून जर तुमच्या एमएलएंक जे फुटून गेल्या जाल्यार ह्या एफिडेविटाच्या बेजिसाचेर तुमी एफआयआर लॉन्च करा ओरिजिनल लोकां कडेन दिया आनी एफआयआर लॉन्च करा लेट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स फायलिंग फॉल्स एफिडेविट स्वेरिंग स्टेटमेंट ऑन ओथ ऑन फटिंगपणाचो इज अ क्रायम सो लॉन्च एन एफआयआर मेक इट पब्लीक लेट पीपल ऑल्सो डिसायड आज गोंयकार फटवल्यात आनी गोंयकार फटोवपाक कारण तुमी आसात तेन्ना इट इज टायम यू ऑल्सो आर आन्सरेबल टू गोवा एंड गोवन्स सो प्लीज स्टार्ट डुईंग वॉट इज रिक्वायर्ड टू बी डन हांगासर पवित्र भुमीर लोहिया मैदानाचेर आमी निशेध करपा खातीर हांगा सगळे जमले निशेध हे 8 आमदार जे काँग्रेसीचे सोडून मर्ज म्हणून आयज ते खंय तरी बीजेपीत स्थापीत जाले थोड्यांनी रिजन दिलो डेव्हलपमेंट थोड्यांनी रिजन दिलो पावर थोड्यांनी म्हणलें लोकांक लागून लोकांनी सांगलें म्हणून पण हांव उलोवपाक सोदतां कॅप्टनाचेर द कॅप्टन एंड हूज असेंब्ली वी आर इन मारगांव दॅट इज कॅप्टन of 7 years who has 7 terms who has ruled as MLA of Margaon, that is Digambar Kamat खरेंच गट्स आशिल्ली courage आशिल्ले then he should have resigned and recontested because last time the people who joined काँग्रेसाक सोडून जे जॉइन जाल्ले BJP people have shown them the doors so this captain that is Digambar Kamat his problem is that 5 वर्सां MLA 5 वर्सां तो CM जालो गोंयचो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रावलो आनी कितली आस तुका ही इज अ पर्सन हू नेवर बिलीव्स इन गिविंग द यंग केडर्स अ चान्स when I would like to recollect I was a councillor when I contested the council elections I was very much the vice president of Youth Congress and he was the CM of Goa and the MLA who worked against me but hats off to the people of Kolmorod who elected me with भरपूर मतांनी म्हाका तेन्ना कावन्सिलर म्हणून जिखून हाडून म्हाका वायस चेअरपर्सन केलो लोकांनी जेन्ना दिगंबर वॉज द CM ऑफ काँग्रेस एंड आय वॉज द यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट दिस दिगंबर इज यूज ही इज रियली द स्नेक इन द ग्रास एंड वाय आय से दॅट ही इज द स्नेक इन द ग्रास बिकॉज ही इज टू मेक अस फोर्स अस ताजें पोजिशन जें आसा लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचें इज टू फोर्स अस टू गीव बायट अगेन्स्ट विजय सरदेसाय विजयाक घेवन दिसा आसतालो आनी मागीर सांजचे आमकां हो असले करतालो 35,000 crore घेतिल्ले म्हूण हे केल्लें ताजेर लेट परिकर जो CM आशिल्लो BJPन ताजेर एक्यूज केल्ले ताका 35,000 स्कॅम आसा म्हणून आयज तो स्कॅम खंय गेलो आयज शुद्धीकरण जालें परिकरान सांगिल्लें की ज्या दिसा दिगंबर गेलो तेन्ना म्हजो ट्रस्ट गेलो म्हणून ताज्या वयल्यान तेणें दुखयलें म्हणून तेन्ना तो म्हणटालो घुसमटलो म्हणून तो ताजी हिस्ट्री आसा ही इज अ हॅबिच्युअल liar and habitual offender he is a habitual defector from Congress BJP to Congress now from Congress to BJP and today he is trying to blame others दिगंबराक सांगपाक सोदता the person who is ruling today Margaon तूं फाल्यां डेप्युटी CM देखून जावं आयज ताजे थोडे पेड मिडिया आसा सोशल मिडिया गायज ते लेमडे आसा ते म्हजेर कितेंय घातलें म्हणून म्हाका इफेक्ट जावपाना दो आय एम अंडरगॉन अ मेजर सर्जरी ऑफ माय हिप माय डॉक्टर श्रीराम कामत विल नॉट फॉरगिव मी बट आय सेड नो वी हॅव टू वॉइस आउट ऑफ द रॉंग दिगंबर कामत लास्ट सांगता तुवें कितें केलें तुवें देवाची शपथ घेतली तूं कॅप्टन आशिल्लो आनी तुवें सांगलें चिदंबराचे सायडीन रावन की वी आर हियर देवाच्या मस्जिदांत टेम्पलांत इगर्जीन दिल्या उर्सा कडेन आयल्या बांबोली कित्याक उतर दिवपाक सो दॅट पीपल गेट कन्विन्स्ड बिकॉज लास्ट टायम लोकांनी घात मारलो ह्या BJPन गेले म्हणून आमी करपाना म्हणून आनी आतां तो कितें सांगता आतां दिगंबर कामत सांगता की आपूण देवा कडेन गेलो खंय मंगेशी कितें नागेशी देवळान गेलो आनी देवान सांगलें की बाबा तुजो डिसिजन तूं घे आनी हांव तुजे फाटीं आसा म्हणून तूं नागेशी हो मंगेशी गेल्लो आनी तुका देवान तें सांगलां तें आमकां कित्याक दाखोवना तुवें आनी राव तूं फक्त वॉट आर यू ट्रायंग टू से ओनली आर हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वोटेड फॉर यू वाय डीड यू गो टू दॅट बांबोली क्रॉस एंड आस्क द बांबोली क्रॉस वाय डीड यू गो टू मस्जिद एंड आस्क द मुस्लीम ब्रदर्स एंड सिस्टर्सांचो ते देव आसा थंय कित्याक वचूना आनी ते व्हिडिओ कित्याक वायरल करूना फटींग मनीस आयज ताचो डावनफॉल स्टार्ट जाला काल तुमी पळयलां आसतलें मडगांव म्युनिसिपालिटी कितें जालें ही हॅड अ नंबर ऑफ 16 CM प्रमोद सावंत हॅड कम
to convince the councillors, but councillors are the ones who represent the ward. If councillors have not voted for you all, that means it is the start of the downfall of Mr. Digambar Kamath, and that same God, Asa, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है. I respectfully resigned from the post and joined here and worked and contested, which guts Digambar should have had. And Jilla also everyone knows. माझ्याकडे गेम केली 100 वोटान पडू हांव पूण 2,500 लोकांनी म्हाका तेन्ना वोट मारलो 100 वोटान पडू हांव जिल्ल्याक पूण होच दिगंबर कामत आनी तो दुसरो म्हणटा तो लुईझिन फालेरो दोगांय आयज तांची स्थिती कितें जाल्या ती पळय. दॅट इज वॉट आय एम ट्रायिंग टू से. कर्माज इवेंच्युअली कम अप. थँक्यू. Will you consider joining Congress? नो कॉमेंट्स. सो आज आमी हो पिसफूल प्रोटेस्ट केल्लो. गोंयच्या लोकांक सांगून दिवपाक द मेसेज इज व्हेरी क्लियर. काँग्रेसाचेर विश्वास दवरनाका, पार्टीचेर विश्वास दवरनाका. ही पार्टी एक डिफॉल्ट लोकांक आतां नर्सरी गार्डन जाल्ली आहा. किंडर गार्डनाची पार्टी ही पार्टीचो प्रोसिजर जो कॅन्डिडेट सिलेक्शन इज अ टोटल फेलियर. तेमकां 37 कॅन्डिडेटाचे विश्वास आसना. ताका लागून तेम 37 कॅन्डिडेट देवा मुखार वयले थिंग हें घेवपाक ओथ घेवपाक. मागीर तेमी एफिडेविट सायन केली म्हणजे तांकां 37 कॅन्डिडेटाचे विश्वास ना. ताका लागून ही सगळी ड्रामा केल्ले. आनी आतां ते म्हणटाय कॅन्डिडेटाक पयशे दिले तेच क्लेम करताय की तेंगे कॅन्डिडेटाक 30 करोड 40 करोड दिले म्हूण. अरे तुम्ही तिकेट जरी तरी इतली करोडांची जर तुम्ही विकताय जे कोणा तुम कॅन्डिडेटाक ट्रस्ट करनाय ताका लागून तुमी तांकां देवा बरें उपकरताय. आनी मागीर तुमी म्हणटाय तांकां 30-40 करोड दिले. तुमी जरी तरी तिकेटी पयशे घेवपा नाय जाल्यार कॅन्डिडेट कितें करतलो. हां तुमगेले आतां काल एक MLA चॅनलाचेर उलयला की लोक पयशे मागता. वय लोक पयशे मागताच. आनी तेच भाशेन आमदार काँग्रेसी तिकेट घेवपा जाय म्हूण काँग्रेसी डिंगुराव विंगुराव आहाय तांकां पयशे दिता. आनी जरी तरी हे पयशे घेयनाय जाल्यार हे पयशे कित्याक जाय आसले तांकां डिफेक्ट करपाक. सो द होल थिंग इज द प्रोसिजर ऑफ द काँग्रेस इज अ फेलियर. हे ड्रामेबाज सगळे हे सगळे ड्रामेबाज उंचson आहाय तितले गेले आनी हे ड्रामा करीत आमकां त्रासावन. आमी हे न्यू जनरेशन आहा हेंका लागून आमी आज त्रासां पडले. आज आमगेलो जो सारको पीक टायम आहा हो आमी यूथ जे आहा आमी यंगस्टर्स हो आमगे पीक टायम. We could have earned for ourselves, but आमी आज टाइम दिवपा भायर सरले. By joining the Aam Aadmi Party, we have come here every day. We are trying to change the system, and it is a struggle. And AAP is the only hope. हे आम मुडीत आशिल्ले आनी हे BJP सरकाराक घट करपी म्हणटाय ते आख्खे इंडियेक जावन ही काँग्रेस पार्टी. गोंयांतूच न्हू आख्खे इंडिया BJP सरकाराक घट करपी म्हणटाय ती हो काँग्रेस सरकार, हो काँग्रेसाची पार्टी. आनी हो सिंबल बॉयकॉट करपाची गरज आहा. हांव आज 2 गोंयकारां कडेन मागता 100 म्हयने जाले म्हाका. 2027 इलेक्शन उरलां, 2024 इलेक्शन उरलां. हे काँग्रेसाचो आतांचो सिंबल बॉयकॉट करा. हे काँग्रेसाक जितले पाटी तुमी वयर काडले तितले पाटी आमकां परत अशें करून त्रास जातले. वी नीड टू बॉयकॉट द काँग्रेस. वी नीड टू बॉयकॉट दीस काँग्रेस लिडर्स. वी नीड टू क्लोज दीस काँग्रेस पार्टी ऑफिस. हे ऑफिस तेंगेलें बंद करपाक जाय गोंयांत आनी हो तेंगेलो धंदो बंद करपाक जाय. तेन्ना आमी म्हाका दिसता गोंयकारांक बरें आमी जिवीत दिवपाक पावतले, बरें पॉलिटिक्स करपाक पावतले आमी गोंयांत. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.